Kutam sa apahami zamliao ekas kanya suka gita gapao ekas kalsan tu so mo karta ekwo tanjiyam hatreta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. मगाचे न्हू आज देव स्तुतींत आमी आयकतले हांव देव मनशा सांगात रावून मनशांक गूण करता. आमकां हर एकल्याक एक ना एक तराची भलायकी जाय. प्रत्येक जण आत्मीक भलायकी आमकां जाय आनी आत्मीक भलायकी आमकां दिता आसतना देव खंडीत जावनी फाटी सरना. पूण आमी फकत ताज्या लागीं मागोवंक जाय, ताज्या लागीं वसोंक जाय, ताका अणभवूंक जाय. आनी हे करचे खातीर ह्या बलिदाना वांटो घेवंक आमी हांगासर आनी सांगातास लायव्ह स्ट्रीम पळोवचे समेस्तांक आयचे दिसा ताका आमकां खातीर मागया. देवाचे आशिर्वाद आमकां समेस्तांचेर पडोवन दी. देवाक अणभवूंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून सांगाताच आयच्या 7व्या दिसाच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा. अंकू आरमरी आमकां देवाक स्तुती गावंक उलो दिता. तिणें निरंतरी देवाची स्तुती केली. आमी निरंतरी देवाची स्तुती करूंक ती आमकां उलो दिता. ही चिंतना मनान दवरून ह्या बलिदाना वांटो काडीत आसतना सबार फावटी चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी आमी पाताक आदारला. देवा लागीं बोक्सांनी मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगे सदां सांगवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवाची महिमा आमी गावया. महिमा देवाक वोन सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस पौराव देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या तर वैभवा पास आमी तुका वखणताव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तो बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परम ईश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या खासगी गरजां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन लायव्ह स्ट्रीम कोण पळयतात संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी आमी बलिदान वांटो घेतात ती पूण तांचे टीव्हीचेर मोबायलाचेर ती पळयतात. जशें आमी हांगासर खरीच हजर आसा तांकांय देवाचें हाजीरपण मेळोवन दी आनी हो अनुभव तांकांय जावं दी मिसाच्या बलिदाना वरवीं नवें जिवीत करपा आनी तांच्या मिसावांत तांच्या वावरांत तांच्या जिणेंत एकसुरी परगांव नाना कडेन आसात समेस्तांक देव मरिय मुखांतर तांकां आशिर्वाद करूंक दी म्हूण मागया. देवा आमच्या बोमोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावर दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी शासनाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता शासनाच्या शासना.
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. भिवकूर ह्या काळजांच्याक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेदना कुरड्यांचे दोळे उगडतले, भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उरतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरण्यांत झरी फुटतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळतले. लासताली रेंव एक तळे जाताली आनी ताणेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. देवाचे उतार हे. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोडणो दिता तो. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा, भागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळटा. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी. सर्वेस्पर नितिवंतांची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाल राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक सांजाकोबाच्या पत्रांतले वासाप. म्हज्या भावा भयणीनो, आमच्या महिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताते तुमकां आसा तो भावार्थ मनशाते पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जावं. एक ग्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसोवन बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेंत प्रवेश जाता आनी सांगातासर पिंजकर न्हेसलेलो एक दुर्बलोय भितर सरता म्हूण चिंत्या. जर नाजूक वस्तूर न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये, मनाची बसका घे, म्हणून तुमी मनशात आनी दुर्बल्याक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मने लागीं धरणीर बस म्हणून सांगशात, तर तुमी तुमचेच मदें तर करतात म्हूण जालें न्हय. अशें सूख तत्वा प्रमाणे तुमी फैसाल दिल्ले बरी जाता न्हय. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयका. ह्या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थांत ग्रेस्त जावं आनी आपलो मोग करतेल्यांक बसयलेल्या त्या राजाची दायजा जावं देवान विंचून काडल्यात न्ही. देवाचे उतर हे. उद्गार. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडाशिडा गूण करीत आसलो. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
जेजू तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गालिलेया सरोवराचे थडीर येवन पावलो. हांगा लोकान एक बऱ्या मनशाक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर जेजून हात दवरी जाय म्हणून ताणें मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गार थावन सर्गाक दिश्ट घालून जेजू सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफता, म्हणजे उक्तें जा. तक्षण ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही खबर कोणाक सांगनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकी दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकालीं सर विजमीत जावन म्हणटालीं, हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयकाशें, मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्तांते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, सबारून आमचे मदें काजारी जोडी आसात. दादलो आसूं पुरो, स्त्री आसूं पुरो, घोव बायल आसूं पुरो. एक सवाल तुमच्या लागीं विचारता, तुमचे मदें कोण ती स्त्री न्हवऱ्याक पळयनासतना काजार जाल्ली? तुमचे मदें कोण तो दादलो व्हंकले पळयनासतना काजार जालो तुजे लागीं? कोणी नानेगी. स्त्रियेचो मोग करता, दादल्याचो मोग करता, एकामेकाच्या मोगान तीं जियेतात, एकूटां बांदून हाडटात न्ही गी. एकामेका जरी तांणी पळोवंक ना, एक सुरी तीं जियेलीं जाल्यार ताका अर्थ आसा गी. म्हज्या बायलेक हांव वळखता आनी हांव म्हज्या घरांत रावता एकलोच, ते म्हजे कुटाम गी. खंडी जावन ते कुटुंबांत जिवीत न्हय, ते एक सुरेन जिवीत. हांव कित्याक म्हणटा म्हणून सांगल्यार, आमी एका देवाक ताचेर विस्वास दवरता, एका देवाचेर आमी बाबार्थ दवरता, एका देवाचेर आमचो संपूर्ण आमी विस्वास बाबार्थ दवरन एकच देव आसा मानता. म्हजें सवाल कशें तुमकां विचारलें की चेड्या पळयनासतना चेडूं, चेडूं पळयनासतना चेडो काजार जावना गी. त्या देवा पळयनासतना कसली भजन आमी करता, कसली मागणी आमी करता, कसलें आमचें मागणेचें उलोवणें आनी कालें आमचें जिवीत. देवा पळय जाय ना, आमकां पळोवंक असाध्य. कोण म्हणटा देवाक पळोवंक असाध्य म्हणटा? कोण? तो कुड्डो, केप्पो, थोंटो, बेरो. आत्मीक रितीन जो कुड्डो आसा, थोंटो आसा, बेरो आसा, केप्पो आसा, मोनो आसा, तो देवाक पळोवंक शकना. ना जाल्यार देवाक पळोवंक शकतलें. आरुपे म्हणून एकलो भुरगो आसलो आनी ताका व्हडल्या युनिवर्सिटींत जावन व्हडलें शिकप करचे खातीर ताका कोणाकय मेळनातलें. कितल्यागीय जाणांच्या मदल्यांतल्यान एकल्या ताका अवकाश मेळ्ळो, तूं शीक म्हणून, वयलें उंचलें शिकप कर म्हणून. कंप्लीट स्कॉलरशीप ताका मेळ्ळें. उपरांत ताका एका जाल्याची वडणी आसली, हांवें पाद्राव जाल्यार कशें म्हणून. आनी तो वयता ताच्या आत्मी गुरू लागीं. तुमच्या मदें कितल्या जाणांक आत्मी गुरू आसात हांव नेना. आत्मी गुरू एक याजक आसल्यार बरें. म्हजो आत्मी गुरू फादर अशें करता, अशें म्हजे जिणेंत घडटा, हांवें कितें केल्यार बरें, ताचें मार्गदर्शन मुखांतर गेल्यार भोव बरें. म्हाका थोडे जाण आत्मी गुरू काण गेला, खंयच्या ते विचारतात फादर कितें केल्यार बरें म्हणून, तुमचें आलोचन कितें, मागोवन म्हज्या खातीर सांगात म्हणून. आत्मी गुरू आसल्यार बरें. कित्याक आत्मी गुरू ताणें आमकां सांगलें जाल्यार देवाचें उतर आमकां देवाची येवजण आमकां कळोवन येता. तो ताच्या आत्मी गुरू लागीं गेलो आनी म्हणूंक लागलो, म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळा, हांव एक व्हडलो शिकपी जावं खुशी व्हरता आनी ताचे उपरांत म्हाका पाद्राव जावं की मोन आसा. ताका आत्मी गुरून सांगलें की तुका हांगासर फ्री स्कॉलरशीप आसा, इतल्या मोलाचें, कोणाकच मेळना तें तुका देवान दिलां आनी येणें याजक जाय तुका. तूं खंयचें विसरून काडताय? तुका कितें याजक जाय जेगी काय तुका शिकपी जाय? ताणें सांगलें म्हाका दोनीय जाय.
ताका सांगलें की दोनूय तुज्यान जावंक साध्य आसा, पूण तुजी एक विंचोवण आसा जाय, तुजी एक विंचोवण आसा जाय. आनी ह्या विंचोवणेंत तुवें देवाक जरी तर पळोवंक ना, तुज्यान ह्याच जावंक जायना. जाका तुवें पळोवंक ना ताका अनुभवंक ना तुवें, जाका तुवें दीस दोळ्या मुखार तुवें पळोवंक ना, तुजें ह्याच जावंक जायना. कोणाचो पाटलाव करतले, कोणाचे उतर आयकतले, कोणाचो घेवन अनुभव बरोवन दवरला पवित्र पुस्तकांत, कोणाचो घेवन अनुभव बरोवन दवरला पवित्र पुस्तकांत, तो वाचचो. आज आमी पळयता जेजू सिदोनांनी त्या गांवांत गेलो आनी थंयसर एकलो मोनो आशिल्लो. जेजून ताका गूण केलें, ताचो अनुभव तो, ताका जेजून गूण केलो. आमी वाचचें आनी तोच आमचो भावार्थ जावंक पावता गी असाध्य न्ही गी. जरी तर म्हाका जेजून गूण केलें जाल्यार, म्हज्या जिबेक उलोवंक जायनासतना जेजून बोट लायलें आनी म्हाका गूण केलो जाल्यार, म्हजे कान आयकनातले थंयसर जेजून बोट घालून म्हाका गूण केलें जाल्यार, आनी म्हाका दोळे दिसनातले ताजी थिंपी लावन हांगासर म्हाका गूण केलें जाल्यार, म्हाका जेजूचो अनुभव जाता आसलो. आनी त्या जेजूक हांव सोडिना, त्या जेजूक हांव सोडिना. कित्याक हांवें खुद्द ताका अनुभवला. उपरांत तो भुरगो फाटीं गेलो अरुळप्पा, आनी थंयसर फाटीं गेले उपरांत थंयसर तो मागणें करूं लागलो. पाद्राबान सांगलें मागणें कर. सबार तें मागणें केलें, मस्त तें मागणें केलें, कांय जावंक ना. देव ताका दिश्टीच पडोवंक ना. उपरांत ताचे फिरगेचें ती एक यात्रीक पयण आशिल्लें, एक पवित्र जाग्यार वचून आंवकासपणीच्या पांयां वचून ताका यात्री पयण आसलें परगांवांत. तो गेलो आनी थंयसर ताका देवाचो अनुभव जावंक ना. सकट दिंबेर रावन मरयेक वाकणटात, इतल्या अपुरबायच्या मिसाचें बलिदान, सकट लोक भावार्थांत जेतात, पूण हाजें काळीज फात्याबरीच उरलें. निमाण थंयसर साक्रामेंत काण घेवन भोंवतण वयता आसतना, कित्याक आंवकार सिबीण सदांच आमकां युकरिस्ताक आपयता, युकरिस्त लागीं हाडटा, युकरिस्त लागीं हाडटा आमच्या आमकार सायबीण, जिचें नव्यान करनासतना ह्या दिसांनी. तिणें त्या दिसा वचून ह्या भुरग्याक, देवाक सोदच्या भुरग्याक थंयसर ती वता आसतना मुखार याजक साक्रामेंत काण वयता आसतना हर एक लायनीचेर बेसांव घालतलो, हर एक लायनीचेर बेसांव घालतलो साक्रामेंत काण घेवन. थंयसर सबार केप्पे कुड्डे मने थोंटे आसले. पूण वो एक कडेन वचून एका थोंट्या मनशा लागीं रावलो आनी पळोवंक लागलो. अशें पळयता आसतना ओ मनीस थोंटो, हात वयर कर न्हू, जेजू म्हजी काकूळट कर, म्हाका गूण कर, म्हजे पांय म्हाका पाटीन दी, अशें मागता आसतना कांतारां म्युजीक कोणाक आयकना पूण हाका आयकलें. आनी कशें तें याजकान तें आशिर्वाद दिलो गी. आनी तो मनीस उठलो आनी उबे रावंक लागलो आनी आपलें पैंग चलोवन सीदा आल्तरी कुशीक गेलो. त्या दिसांनी पळयलां आमी देवाक पळयला, त्या दिसांनी म्हळ्यार हांवें देवाक पळयला. जोबी म्हणलो फादर एकलो, तो बॉम्बे थंयसर पडटा त्या रिट्रीट सेंटरांत, थंयसर तो रेती दिता आसतना हांव हाजर आसलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, आमी विन्सेंशन याजक, आमी देवाचे उतर प्रगटता, पूण सक्कडी आमी ह्या रितीन रिट्रीट सेंटरांत नात, पूण सबार कडेन काम करता. पूण एक दीस हांव ब्रदर आसता आसतना दियाकोन आसता आसतना वर्दीच्या पयलें म्हाका वचत जाय जालें. हांव वचून रेतीरेन वांटो काण गेलो, पूण कोणाकच कळनातल्या बरी ब्रदरान सांगून आनी तो वगेच रावलो. आनी अशें हांगासर आराधना जाता आसतना हालेलुया म्हणटा आसतना ताका बरें लागनातलें. ताणें उठून सीदा वेचें, अशें भोंवचें. तुमी जाणात पडटा गेले, तुमी जाणात मस्त जागो आसा थंयसर, भोंवतो आनी भोंवचें. पूण एक सुवातेचेर थंयसर दुसरे दुसरे कंपार्टमेंट आसात आनी त्या कंपार्टमेंटांत नाना तरेचे मनशांक थंयसर दवरला. आनी प्रत्येक जावन कोणाचे हात आंग फ्रॅक्चर जाला, थंयसर ताका सिमिटाचे धवे सिमीट घालून थंयसर तांकां दवरलें आसा. आनी संपूर्ण देवाचेर बोवाट दवरून नाका थंय दवरून हांगासर मागणें करतना आनी बरें जाय जें म्हणून घरच्यांनी तांकां सोडला आनी तांचे खातीर मागतात. आनी अशें तो ब्रदर तशें पासार जाता आसतना हांगासर आराधना जाता. ताचें नांव सुमार 7 फावटी काडलें. हें हो म्हणटा म्हजें नांवाचें सबारण आसात, कित्याक म्हजें नांव काडी जाय, म्हाका घडये म्हजें नांव न्हय तें. उपरांत तो स भोंवून येता आसतना तो थंयसर पावलो जंय ते पिडेस्त आसले. आनी एका मनशाक नाकाचे बुराक एक सोडल्यार सगळ्या कुडीक ताका सिमीट घाल्ली. आनी थंयसर हांगा आराधना ताका आयकता. आनी थंयसर तो वयता आसतना तो म्हणूंक लागलो, ठप 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 आवाज आयलो म्हाका, ठप 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 आवाज आयलो. फाटीं वोन हांवें पळयलें. पळयता आसतना ह्या मनशाचें सिमीट फुटोवन थंयसर सकयल पडलें आनी तो मनीस उठोन बसलो. म्हणून
देवाचो अनुभव आनी आज धैर्यान तो सोम्याक परगडटा, कांयच भियेना. आनी थंयसर बॉम्बे थंय रेतीर दिता आसतना एकले रगत पडलें आल्तारीच्या मुखल्या जाग्यार. आनी अशें तो म्हणूंक लागलो, निमाणो थांबो एक जेजू लागीं आसलो, तो थांबो आमच्या आल्तारीर जेजून मिसाचें बलिदान घालो म्हणून. आनी थंय गेलें जाल्यार आमी ताबोर थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा तांणी कांड बरें करून सांबाळून दवरला, पवित्रपणी कांड दवरला, जेजूचें रगत थंयसर वाळयलें म्हणून. म्हाका म्हज्या जिणेंत हांवें तुमकां सांगलां आसा बरे फावटी जेजूक हांवें अनुभवला. म्हज्या हातांत हांवें ताका काण गेला. आनी जरी तर आमी आतां जरी तर आतां देवा देव म्हणटा हांव आनी देवाक आमी पळोवंक ना, ताका अर्थ ना. जिणेंत संतोश येता आसतना सगळें बरें आसा, कश्ट आयले वेळार दुबावचें आनी हो देव ना जाल्यार आनीक देवा फाटल्यान वयचें आमी. आनी अशें आमी करता जाल्यार आमकांच आमी नश्टाक घालता. आमचो देव रचणार आनी ताचे उपरांत उरले देव, मनशांनी केल्ले देव, मनशांनी आपणायले देव, मनशांनी आपणायल्ले आत्मे, खोटे आत्मे, सैतानाचे आत्मे आपणावचे आनी देव म्हूण मानचें, तांच्या फाटल्यान आमी वयचें. ताका अर्थ आसा गी. कसली लज आमकां, कसलें फितीसपण आमचें, कसली लज. माट मंत्र तें हे म्हणून तो विस्वास दवरचो. काल म्हणटलो हांव देवाची उतर प्रकट आसतना संभ्रम करता आसतना आतां आमचें कितें तरी बांदचें, पांये कितें बांदचें, पेंगटा कितें बांदचें. कित्याक हांव थंय त्या जाग्यार गेलां, ह्या जाग्यार गेलां. मातें आमचें तासचें, कित्याक हांव त्या जाग्यार गेलां. थंय गेल्यार तुजें जिवीत बदलता गे. थंय गेल्यार तुका देव दिश्टी पडलो गे. हांगा हांवें करचें तुवें तितलेंच. तुज्या आवयक सामा पळयनाय, भावाक सामा पळयनाय, शेत सामार तुज्या लागीं मोगान जियेनात, तूं मोगान जियेनाय, स्वार्थी जावन जियेताय आनी एक जडाई कशी आमच्या समाजीक जालाय. खंय गेल्यार मातें तासल्यार कितें घालें केल्यार ताका प्रयोजन ना. पण देवाक अणभवूंक जाय. खंयसर आमी अणभवचें देवाक. खंयसर तूं आसाय की थंयसर ताका अणभवूंक जाता. खंयसर तूं आसाय की थंयसर अणभवूंक जाता. आज जरी सर थंयसर केप्पे मोने थोडे जेजू लागीं आयले जाल्यार जेजू ताचें बोट ताच्या कानांत घालें, थिंपी काण त्या दोळ्यांक लायली. असो अणभव आमी जाला गी. पयलीं आमी विचारता हांव, कोण दोळ्याचो डाक्टर बरो आसा, कोण दोळ्याचो बरो आसा, कोण दांताचो डाक्टर बरो आसा, कोण आमकां कान आयकूंचे बरी कसो डाक्टर बरो आसा. आमचो विश्वास पयलो डाक्टराचेर, मागीर निमाणें कांय जायना जाल्यार मागीर देवा लागीं धांवून येवचें. हाका भावार्थ म्हणटात गी, हाका भावार्थ म्हणटात गे, हाका म्हणटात फितीसपण. गरज पडल्यार मात्र संकट बंदागा व्यंकटरमण म्हणटात न्ही गी. कश्ट जाल्यार मात देवा लागीं धांवून येवचें. म्हाका न्हू आज जरी तर जेजून तांकां बरें केलें जाल्यार भावार्थ काण घेवन तो आयलो. भावार्थ एका दिसाचें काम न्हय. जरी तर एक व्यक्ती सीदा गेलो रानान चलोन 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 भितर गेलो 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 मस्त पयस गेलो, 8 दीस गेलो, 15 दीस गेलो, 2 म्हयने चलोन गेलो, ताका फाटीं वाट मेळटा गी, खंडीत रानांत मेळना. तशें आमी देवातान पयस गेला जाल्यार तितले कश्ट काडून वाट करून सोदून 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 2 म्हयने गेल्ले उपरांत फाटीं घडी आमकां 10 म्हयने लागतात, 20 म्हयने लागतात. इतले तेम काडून घेवन देवाची फाटीं हे जाय. आनी एक पटी देवा लागीं आमी एक पटी आमकां देव आमकां मेळ्ळो जाल्यार कशें होकाल न्हवरेपणान संतोश जा. वाव, अर्द घंटा पयलीं 1 घंटा पयलीं मिसाक येता, रेस्पेराक येता, कितलें संतोश जाता तें. होकाली तशें न्हवरे तशेंच तें आई लागीं विचारता. अशेंच धांवन येतात ही गरजेक. कोणी वेळ करून येवची नात, कित्याक हांगासर आसा सगळें ताची काळीज आनी मौन धन. हांगासर देव आसा. हांव देवा भेटता, देवा आयकता. आनी देवाचो अनुभव कोणा नाका, तांकां हर एक जड जाता. जावं मिसाचें बलिदान, जावं मागणें, जावं तेर्स, जावं लादीन, जावं नोवेना, सगळी जड जाता. कित्याक अनुभव ना. केदाळ मोगान आमी एक दादलो आनी स्त्री काजर जातात, सांगात जिवंक शकता. कित्याक मोगान तांचे मदें मोग आसा. आनी वचू मोगाच्या आनी वर्त्यान सोम्या आनी आमचे मदें बांदून हाडच्या खातीर सोम्या आमकां आमच्या सांगात आसा. आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी घट रावपा जाय. मनशाचेर विश्वास दवरला कांयच फायदो ना म्हणटा पळयत पुस्तक किर्तन 18 8वी वळ. मदली वळ हेणें उगडापण जावन उत्पत्ती जावन उगडापण मदली वळ जावन आसा ही. इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन गॉड दॅन ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचेर विश्वास दवरचे बदलाक देवाचेर विश्वास दवरचे, सगळें बरें. म्हाका न्हू ऑनलायन थोडे टॉक्स घालतलो हांव.
आनी हांवें चिंतलें कशें म्हजे टॉक्स आनी बरें करचे. बायल्यान आवाज येता आनी पॅ पॅ पी पी. रातचे म्हाका आवाज येता की 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 किडयेचो आवाज येता. दिसाचे बसां कारां ट्रकां आवाज येता. कितें करचें. एकल्यान म्हाका कॉल केलें आनी सांगलें फादर तुवें टॉक दिता आसतना आवाज येता तुजो स्टुडियोचो खर्च हांव दितां. सगळें बंद कर फादर कितले पडोवन दी हांव तुका दितां. तुका एक कॅमेरा दितां फादर. बेस्ट कॅमेरा सद्याक असो बेस्ट कॅमेरा ऑलरेडी आयला. म्हणटा आसतना 2,97,000 कॅमेरा काडून म्हाका तांच्या उद्देशी दिला. हांगा वळखना पळोवना देखूंक ना. सोमयाच्या कामा खातीर सोमी आमकां दिता. सोमयाच्या कामा खातीर सोमी आमकां दिता. कित्याक सोमयाक हांवें पळयला आनी सदांच 3 वरांचेर बसोन सोम्या मुखार ताका उंड्या रुपार पळोवन आसा म्हणजे अस्कत दोळ्यांनी. येदे व्हडले भावार्थाचे देणें देवान आमकां दिता आसतना कित्याक आमी कुड्डे केप्पे मोने थोंटे भेरे मोगाचे न्हू. कित्याक आमी थोंटे भेरे खेप्पे. म्हज्या भावाचो मोग म्हज्या काळजान ना जाल्यार सोमी म्हाका दिश्टी पडचोच ना. म्हज्या भयणीचो मोग म्हाका ना जाल्यार खंडी जावन सोमी आसा म्हणून म्हाका वळख मेळचें ना. कित्याक हांव स्वार्थी जावन आसा. हांव स्वार्थी जावन आसा. म्हजें म्हाका 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 ताका कसली घाण येवन दी. ताच्या घरांत कसलें उदक म्हज्या घरांत वचोन दी. ताका पिड्यार येवन दी. ताची भुरगीं मरोन दी. म्हाका पडोवन वचोंक ना. सोमी कसो दिश्टी पडटलो. हांव बरें रांदता म्हज्या कुशीक आसली ती बुकेन आसात. कसो सोमी म्हाका दिश्टी पडटलो. असाध्य असाध्य. कित्याक सोम्यांक जाय म्हजें प्रामाणीकपण. म्हज्या लागीं कितलें आसा म्हणून गरज न्हय. म्हज्या लागीं कितलें आसा म्हणलें गरज न्हय. पूण कितलें प्रामाणीकपण हांव जियेता. म्हज्या लागीं कितली जाणवाय आसा ती गरजेची न्हय. पूण कितलें खालतेपण हांव जियेता. हांव कितले वेळ देवाक दिता बायबल वाचता म्हण सांग गरज न्हय. पूण त्या बायबलान बरयलें म्हज्या जिणेक अवलंबून कशें हांव म्हज्या काळजा मना भितर देवाचें उतर. कशें रेंवेचेर उदक घाल्या पंदा वेता गी. कशें देवाचें उतर म्हणटा गी पावस आयिल्लो धरण भिजोवन थंयसर फळ आयलें अशें तें फाटी सरना. त्याच प्रमाणे आमच्या जिणेंत देवाचें उतर फळ दिता जाल्यार आमकां देव दिश्टी पडटलो. मस्त वावर करूं आसा आमी. स्वार्थी जाल्यार आमकां जायना. 7 कार्डिनल सिन्स जायनात आमी. गर्व हंकार व्हडपण जिद्द स्वार्थ हें आमकां खंडी जावन देव आमकां दिश्टी पडचो ना. बदलाक आनी कोणी दिश्टी पडटलो. आनी कोणी आमची वाट चलयतलो आनी ताच्या राज्यान आमकां व्हरतलो. पूण खरें आमकां जाय जाल्यार भाव भयण सांता भक्तांची जिणी वाचात. कितल्या अपुर्बाची जिणी. तुमच्या भुरग्यांक सांगात सांता भक्त जिणी विशयांत काणी. आजकाल आसा तुमच्या लागीं मोबायल तुमच्या लागीं आसात. वॉट्सॅप तुमच्या लागीं आसात. यूट्यूब काडात सांता भक्तांची जिणी. इंग्लीश आसूं पुरो समजल्या बरी भुरग्यांक सांगात. खाणग्यांक सांगात बसात भुरग्यांक तुमच्या आनी दिया तो भावार्थ. जावं दी आमची भुरगीं मुखार बसून धांवन येवची. जावं दी आमची भुरगीं आमच्या आज दिरवो आमच्या हर एका फिरगजांनी आमच्या देशींत आमचे गांव आमच्या हर एकांनी चिंत्या अखेर करचे पयलें आमचे 5 समुदाय आसात. आनी ह्या 5 समुदाय मोगान जरी तर हर एक समुदाय म्हजे बरी पेल्या बरी हांव म्हाका म्हजें हांव निमाणो सक्कडी म्हज्यान की बरी म्हूण चिंतून निस्वार्थी जावन हांव एक सांगता एका मानाच्या काळजाच्या मुखार सरलो जाल्यार थंयसर देव मेळटा म्हणून आमकां जाणवाय सांगता. थंयसर आमकां देव मेळटा. एकामेकाचो बरो अनुभव आमी एका थंय वांटून घेता आसतना आमकां थंयसर देव मेळटा. देव दिश्टी पडटा. जरी तर देवाक आमी पळोवंक ना. देवा म्हणटा बेश्टे वाऱ्यार आमी आमची उतरां घालता. आमचो वेळ पार करता. देव म्हणटा तुमचे वोंट आनी मात म्हाका स्तुती करता. तुमचें काळीज पयस आसा. तुमचें काळीज पयस आसा. कसलें काळीज तें फातरात असलें काळीज. कोणें फोडचें तें आतां जेजूच्या मोगान मात फोडूंक. आनी जेजू सदांच तयार आसा आमकां गूण करूंक बरी करूंक बरेपण आमकां हाडूंक. आमी जाणा बरें कितें वायट कितें तें. कोणी वचून उज्या हात घालना. कित्याक आमी जाणा हात लासता म्हणून. पूण थोडोच हात घाली येता आमकां न्ही गे. अनुभव आमकां आसा. जरी तर हांव जेजूक आशेना लाल येना ताल येना दवन येना. ह्या मिसाची बलिदानाक वांटो काण घेवंक पळया इगर्जे बंद जाल्यात. सबार कडेन आज मीस ना. सबार कडेन मीस ना. आज इगर्जे बंद आसात. कित्याक आमी धांवन आयल्या जाल्यार आज देवा लागीं इगर्ज आपोआपीच बागलांत उक्ती आसतलीं. आपोआपीच उक्तें जाता आसलें. कित्याक देवाची महिमा ती देवाक असाध्य म्हळ्यार खंयच ना. खंयच ना. देखून मोगाचें न्हू देव म्हणचें देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. दुसरो मंदामेंत देवा म्हणचें दुसरो मंदामेंत देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाकात. देवा शरण या. नमस्कार करया. खालतेपण दाखवया.
प्रामाणीकपण दाखवया, हेरांचें बरें चिंतया, बरें उलोवया आनी बरें करूं प्रयत्न करया. हाचे वरवीं देव आमकां एक ना एक तर आमकां दिश्टी पडटलोच. देव आमकां दिश्टी पडटलोच. देव तितलो कठोर न्ही, आमचे थंय धांवन वचचो ना. कसो जेजू दिश्टी पडलो तांकां? आतां ऑगस्टीन वेलोरून तुमी जाणात पडटा थंय एग्जाम टॉक आयकता म्हणालो, फॉर द फर्स्ट टायम आय सॉ जीजस इन माय रूम. फॉर द फर्स्ट टायम आय सॉ जीजस इन माय रूम. पयले फावटी हांवें जेजूक म्हज्या कुडांत पळयलो. फडकी रगी तो जेजू फडकी रगी आपणें दाखयनासतना आमकां इतलो राग येता आमचेर. नितळ आसा जाय, काळीज नितळ आसा जाय, मन नितळ आसा जाय, जिवीत प्रामाणीकपणे शुद्ध आसा जाय. सगळें देव आपलें करता. जर ह्या काना आयकून ह्या काना सोडटा जाल्यार तुमकां देव दिश्टी पडचो ना. बदलाक आनी कोणी तुमकां काना शिमटी घालतलो आनी तुमकां ह्या कानांत वण व्हरतलो आनी ताचो गुलाम तुमकां करतलो आनी आमचें जिवीत कश्टान जातलें. देवा कारगां दिवया, स्तुती करया. आमी लॉकडावन सीलडावन आसल्यारय देवान आमकां हें देवाचें उतर आयकूंक ताणें फावो केलें आनी सांगात देवाचे उपकार आठवया. कित्याक देव नाना तरान नाना कडेन नाना मनशां थावन तो उलयता आनी आयचें देवाचें उतर म्हाका आनी तुमचे लागीं उलयलें तें आमी जाणाव. आमी एक हट धरी जाय. जेजू म्हाका तुका पळय जाय, आसा तसो पळय जाय. तूं आसा तसो म्हाका पळय जाय. जेजू म्हाका आसा तसो पळय जाय. सगळें शाणात, सगळीं चिंता सोडात. धुवे कितें जाता, पुता कितें जाता, बापाय कितें जाता, आवय कितें जाता, सगळें सोडात. कितें कितें हांवें काम करचें सोडात. पयलें जेजू सोदात. देखून जेजू म्हणला सोदा सर्गींचें राज आनी तुमकां सगळें मेळटलें. आनी आमी राज सोडटा आनी आमी सोदता आमकां कांयच मेळना. निराशी जाता, बेजाराय पावता. काल आमचें जिवीत कांय अर्थ ना. जाल्ल्या बरीच जल्माल्या बरीच मोरच्या आमी म्हणटा न्ही गे, म्हणटा न्ही गे. पूण जेजू सोदलें जाल्यार, जेजू दिश्टी पडलो जाल्यार ताच्या मोगांत एक व्हंकल कशी मुरगडटा आनी संतोश पावता की नवरो आयल्या कुडलें वाव आयलो रेस्पेरा, कितली खुशी ताका. कित्याक अर्द मुखार म्हणटा 1 घंटा पयलें ती येता आनी ती रावन ताका राखोन आसता. मागीर तशेंच नवरोय तसोच व्हंकले पडून संतोश पावता आनी अशें व्हंकले नवरो म्हणजे तांचो संतोश आसा जाल्यार त्या दिसा रेस्पेरा दिसा ताचें वर्तें आमचें देवा आनी आमचो मदलो संबंद. कित्याक आमचो देव तो, म्हजो देव तो, ताका दाखोवचें. जेजून सांगला कोणाक बापान उगडापें केलां गी ताका तें दिश्टी पडटलें. तो जावन आसा बापाची हाजरपण सबारांनी पळयला, सबार संतांनी पळयला, सबार देवदूतांनी पळयला आनी आमकां तें वर्तें देणें देव आमकां दिता. हे देण्या खातीर मागचें आनी सांगाताच एक हटार पडया आमी. जेजू म्हाका पळय जाय. घडी 1 दीस, 1 हप्तो, 1 म्हयनो, 1 वर्स, 10 वर्सां, 25 वर्सां, वर्च्या पयलीं जेजू म्हाका पळयचें म्हणून घट धरून मागण्याचें प्रामाणीकपणान न्याय नितीन आमी जियेवया. तोच देव आमी समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उबे रावन एका स्थळान सांगात आमचो भावार्थ आमी उसारया आनी जें कितें म्हणटा आमी समजून काण घेवया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकट्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबावलो, हांव कुआरमरे थावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो, ताका केपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा पवित्र आत्म्या कतुले पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बोगसणें फुडेचें जिवनपण सासणेचें जिवीत. आमेन. भयणी भावान हो मागचो वेळ आमी म्हणून पूण आमी इगर्जे आसा पूण देव आमचे मदें आसा. आमकां दिश्टी पडना कित्याक दोळे आमचे पातकी सैबाचे पूण देव आमचे मदें खरोच ह्या वेळार हजर आसा. जेजू आमी सांगता आसा, पवित्र आत्मा आसा, सायबीण माय जिवी आसा आमचे मदें आनी सांगता सांत भक्त बडवे हांगासर आसा. सरीचो वैभव आमच्या मदें आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हणटा आसतना आमी मागा जाय म्हणून आमकां इगर्ज मात उलो दिता. देखून आमी मागया पयलें हात जोडून दोळे धांपून सक्कड आमी सांगता आस संवसार भर पळोवच्या विशेकांकी म्हजी एक विनंती, सक्कड हात जोडात आनी मागया आमच्या बापसेबा पासून बिस्पां आनी आजकां खातीर, धर्म भयणी भावां खातीर, समेस्त लायकां खातीर, कशें देव ह्या संवसारांत आमचे मदें इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे मदें
आपलो संदेश आमकां कळोन आयिल्लें की त्याच प्रमाणे हर एकल्यांनी ल्हान ल्हान संगतींनी ल्हान ल्हान गणितांनी आमच्या जिणेंत जाल्यार अजापांनी आमच्या कुटुंबांच्या सांद्यां थंय प्रत्येक कोणाचे आमकां राग आसा कोणाचे बेजाराय आसा असलेल्यान थंय दुस्मान काय आसा असलेल्यान थंय आमी देव पळोवंक देव आमकां कृपा आनी आदार दिवन मागया. बापा आमचें मागणें आयक म्हणात. सर्गीच्या मोगाळ बापा आमी मागता समेस राजकीय फुडाऱ्यां खातीर नांवां खातीर आनी आपलेपणा खातीर आनी आपूण ग्रेस जाय आपली पार्टी सांबाळीत जाय आनी ह्या ग्रेसपणान जियोंक तांकां बारीच एक आशा. कित्याक लोकांनी वोट घाला नोट काण गेला आनी सबार पोटी वोट घालनी ते लोकांनी विसरून काडला म्हळ्यार विसरून आपलेपणान जाय जाल्यार ते जियेतात. असल्या समेस तुजो पवित्र हात लाय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाड तांचेर आनी अशें तांचें जिवीत बदलून पेल्याची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तुजो आदार कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता समेस्त आमच्या पिडेस्तां खातीर जावं कोरोना पिडेक लागून जावं नाना तरांच्या पिडेक वळख जाल्ल्या समेस्त पिडेस्तांक आमी सुम्या समर्पण दिवया. केप्पे कुड्डे मोने थोंटे बेरे कोडकार नाना तरांचे अंगविकला सगळ्या सबारणां जेजूक लागीं हाडले. जेजून तांकां पळयत आसतना बिरमो दिसली आनी तांकां समेस्तांक गूण केली. असले आमच्या समेस्त भाव भयणांक आनी आमकांय आत्मीक रितीन कुडीची भलायकी आमकां जाय. तसो देव आमकां तसो देव आमच्या सोम्याचे नांवी सोम्याच्या सांगाता आमकां बरी भलायकी दिवन मागया. सबारण नाना तरां कश्ट जातात क्रिस्तांव भावार्थ जियोवंक कश्ट जातात नाना कडेन क्रिस्तांवां कश्ट दितात आनी मनशांक जिवेशी मारतात आनी तांकां कांयच न्ही कशें दिसता. असल्या संगतींत आमी देवा लागीं मागया. एकामेका राग काण धर्माच्या नांवान देवाच्या नांवान नीज देवाक वळखनासतना एकामेका जिवेशी मारून आपलो भावार्थ बांदून हाडचे असल्या संगतींत जीव काडणे बदला जीव उरोवन जीव मोलादीक आनी जिवाक घन दिवन आमी संवसारांत जियोवंक भाव भयण कशी जियोवंक एका देवाची भुरगीं कशी जावन जियोवंक तीच देवाची कृपा आम्हा समेस्तांक आनी सगळ्या संवसाराक शांती समाधान आमी मागया. सांगातच आमी मागया. आजकाल सबार आमचे तरणाटे वाट चुकोवन गेल्यात. सबारांक काम ना सबारांक शिकोवंक कसतात सबार देस्पर जालात. मोबायल तांकां शांती दिना समाधान दिना देवाचें बेसांव दिना देवाचो अनुभवूय दिना पूण ते वाट चुकोवन गेल्यात नाना तरान. सबारण बरें आसात बरें आसलें देवाक अर्गान दिवया आनी कोण वाट चुकोवन गेला ते आवय बापाय अविधेय जावन आवय बापायचें दूख ते भायर काडटात. असले युवजां खातीर मागया. समेस्त युवजणांनी शांतीन समाधानान एकवटान प्रत्येक जावन आपल्या आवय बापायक वर्तें देणें कशें जावन आवय बापाय संतोशांत तांकां विधेय जावन जियोवंक देवाचो आदार कृपा मागया. आमच्या मागण्यांची गरज सबारणाक आसा. आमी मागल्या वरवीं देव आमच्या मागण्या आयकता जायतें बरेंपण करता देवाक अर्गा आनी सांगात आमच्योय गरजो आसात तुमच्या हर एकल्याच्यो गरजो आसात त्यो करून मागात. प्रत्येक जाण पवित्र आत्म्याचे कृपे खातीर मागात आनी अशें आमच्या जिणेंत दिसा दिसपट्टें आमी देवाक अनुभवंक तुमच्या खासगी गरजां खातीर आतां मागात. प्रत्येक जावन आज आमी उडास काडटा हर एका टिचरांचो. आज टिचरांचो दीस आनी आयच्या दिसा समेस्त टिचरांनी फावो ते रितीन भुरग्यांक तांणी सारकें शिक्षण दिवंक भुरग्यांक समजोवंक वळखूंक आनी प्रत्येक जाण भावार्थान तांकां बरोवंक आनी सांगतास तांणी बरें नागरीक जावंक देवाची कृपा आमी मागया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Fruit of the earth, walk of human shall become for us bread of life. Blessed be God forever.
सोपोन दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा म्हाका तुमच्या मोगाचें न्ही आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावं दी म्हणून देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची झर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या आनी सोडवंदराचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनूय तेसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मांत दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखली आमा समेस्तां जिवी सासनांचे आपल्या महिमेवन सरप्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडोनी बेडे पवित्र कर्म आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसुमेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासात करात Baba harta so good pergatuya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवन सवंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतीला आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीच्या विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदोर मेल्यांत त्या आमच्या भावां आनी भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणें फाव कर. आम्हा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां अमरे देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां जण एकल्याक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमेन. जेजून आमकां मागोवंक शिकयला त्याच उतरांनी सांगात आमी सर्गींच्या बापाक आमच्या बापा म्हणून सगळ्यांचो बापूय म्हणून आमी उलो मार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले खोटेपणांतले सर तराच्या खोट्या चिंतनांतले आनी सर तराच्या पिडेंतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवर्शनांतलें आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोब्या आसूं. एकामेका मोगान शांती दियात. शांती तुमचे सोब्या आसूं. देवाचे शेळये संसाराचे पाप पयली बाबान वजावन असो जेजू केप्या कुड्ड्या मोन्या थोंडांक समेस्तांक गूण केलो आमकांय गूण करूं आमचें तें येता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. क्रिस्ताची कुडरकात आमी समेस्तांक सासणाच्या जिविता पर्यंत व्हरून पावूं. आमेन.
नीज जेजू आमच्या काळजांत आयला, आमचे भितर आयला, आमच्या जिणेचो परत्यान आनी फावटी सैरो जाला. स्वागत आमी ताका करया. ताच्या कश्टांत, ताच्या दुखांत, ताच्या रक्तांत, ताच्या कडवळावाल्या उदकांत आमकां नितळ कर म्हणून आमी मागया. क्रिस्ताच्या आत्म्या प्रार्थुया. सर्वेस्पराम जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताच्या अमोल मास रगात घेवन ह्या भोववर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमयांचे नांवी. बुधवारा दिसा मोंतीफेस्ताचे मीस 8 वरांचेर आसतलें. आज सांजेर 3 वरांचेर सगळ्या समुदाया गुरकारांनी आनी सांगाता सांद्यान येवचें आनी इगर नितळ करूंक तुमकां उलो दिल्लो आसा. आनी कोण घरा आसात तांकां पळोवंक आमकां मिसाक येवंक जायना. नोवेनाचे फाल्यां परवां 2 दीस परतून तुमच्याच वॉट्सॅपार वा तुमच्या ग्रुपार वा तुमच्या युट्यूबार हे मिसाचें बलिदान पळयवेत. आनी हांगासर कुंभकरच्या भुरग्यांक युवा जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्याच इनिशिएटीव म्हळ्यार तांच्याच मुखेलपणा खाल हे लायव्ह ती करनासात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना परतो संतोश भक्त पयल्या दिसा हांगासर आमी मीस रिले केल्लें. सुमार 98 जण लायव्ह पळयला. पयल्या दिसा 98 जणां पळयला. ताचे रेकॉर्ड म्हजे लागीं ना. म्हणटा आसतना साबारण हे मिसाचें बलिदान पळोवन आसात. आनी तुमी आज येद्या व्हडल्या संख्यान जावं लॉकडावन जावं सील डावन कितेंय जावं दी, म्हाका जेजू जाय, म्हाका जेजू पळय जाय, जेजूक आयका जाय आनी जेजू म्हज्या मोगाचो म्हूण सांगून ताच्या मोगान तुमी हांगासर आयल्या तुमकां समेस्तांक आनी संवसारभर पळयल्ल्या हर एकल्या भक्तिकांक मिसा वांटो घेतल्याक हांव तुमकां बरी भलायकी मागता. शांती समाधान देव आमकां राखो आनी सांबाळून दी आनी भावार्थां वाडोवंक आमकां कृपा दिवन मागता. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमा पासून विनंती कर भाग्यवंत बाळक मरिये, प्रार्थुया. हे बाळक मरिये, तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयाराय करता आसतना देवान जेजू मुखांतर आमकां दिल्ल्या सोडवणेच्या देण्या पासत तुजे संगी मेळोवन अर्गां दिता. तुजी देख घेवन आमच्या जिणेंत आनी आमी देवाची विचित्र कृत्यां नियाळन आनी ह्या विशीं हेरांकी सांगूंक आमकां प्रेरण दी. आनी कशें तुवें तुज्या पुता जेजूक देखलय गे तशें आमी आमच्या जिणेंत नाना संगतींनी नाना वेळार नाना थराच्या गणितांनी ताका पळोवंक आमकां आदार करपा दी. हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे, जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याचे एकवटांत जी येता राजवट चलयता सासनांच्या सासना.
वचून येयात क्रिस्त शांतीन मोगान हांव तुमकां धाडटां. सकट सांगाता मेळया सकट लागी सरया ताळे ये करया मोर्ये खोगळसिया ओर्ता इतल्या निसो